नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनींतू प्रसार जाता आसचे सायबर सुरक्षा ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सर्वांक स्वागत. आज आमगेले संचे उपाख्यानांतू आमी चयन केले विषय क्रिप्टो फ्रॉड्स ह्या विशयारी संपूर्ण माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू हांणी. डॉक्टर अनंत, तुमकां आयच्या उपाख्यानाक स्वागत. नमस्ते. आता आम्ही या कसले एक आमके कसले व्यवहार कोरका म्हण जाल्यार आम्ही हाका बँका सुकून व्यवहार चड करचे जाल्यार आत्ता काळांत पळयल्यार तुम्ही एक क्रिप्टो करन्सी म्हण कायला. हे क्रिप्टो इन्व्हेस्टमेंट या क्रिप्टो करन्सी म्हण कसं म्हणून आमगे वीक्षक आसा सांगता. पळय, या आन्सर करता जाल्यार आय हॅव टू गिव अ बॅकग्राउंड. सो बॅकग्राउंड कसं म्हळ्यार वाय क्रिप्टो केम इन टू द मार्केट. फॉर एक्झाम्पल आता आमी कसं करताची कोणाके ದುಡ್ಡು दिवक म्हण जाल्यार आमी आमगेले वॉलेट काडून तांतू 500 की 1000 आतां नोट्स ना बट 2000 नोट्स आत्ता वयना. सो आय स्पेसिफिकली मेन्शन अबाउट 1000 and 2000 बिकॉज आमगे नोट्स कोण प्रिंट केलेले म्हण पळोवंक. सो नोट्स प्रिंट केलेले मोस्ट ऑफ द नोट्स आर प्रिंटेड बाय रिझर्व बँक ऑफ इंडिया. And most of the notes म्हळ्यार कसं ना इथं म्हळ्यार फेक करन्सी असता. फेक करन्सी पाकिस्तानातून आयला आसतले, विंगड कंट्रीजातून आयला आसतले. सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. आता एक नोट्स म्हणतात. सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. बिग प्रॉब्लम म्हळ्यार करन्सी नोट्स फेक येवचे चान्स आसता. सेकंड प्रॉब्लम कसं म्हळ्यार आता गव्हर्नमेंट येता आता येवन सांगता आज दाखवून ह्या नोट ना, डिमॉनिटायझेशन म्हणतात, त्यावेळी जाऊ चान्सेस. थर्ड, based on the government's decision policies amgela currency fluctuate jata. For example palayachi at once upon a time amka $1 50 rupees meltashil. at tumi palayalare $1 82 rupees. Yes or no? Right. So this is also possible. Why is it possible? Several reasons, like what I've told. Policy astala, magere amgela export kitla, import kitla, everything matters. The Satoshi Nakamoto moneklaka ek thought ayla. Kasa thought malari. But Miguel Duddu actually Miguel nahi monta ek feeling ayla. Indu mal Python demonetize kellar te duddu value na. Real ki fake mon gotna. And tak ek anek important kasa point malari. तक दुड्डू एक कड़ंदक्कूनु अनेक कंट्री बेनिफिट कजलारी. इट इज हर्क्युलियन टास्क. यू ट्राई सेंडिंग मनी टू सम अदर कंट्री जायना. इथं म्हळ्यार ताजे फॉरेन रेग्युलेशन्स कितले की असता. यू कॅनॉट आता गूगल पेमेंट के मी दुड्डू पेटेल म्हणके यू कॅनॉट सेंड. ऑफ कोर्स hats off to the Indian government because at the UPI it is working in about 15 or 20 countries. It is working. They work jata sa, but whatever it is within the ambit of the Reserve Bank of India. Right. So end of the day there is a centralized bank called as Reserve Bank of India. USA antu tangile ek central bank asta. China antu tangile ek central. So every country has got its own central bank. Ya currency kami fiat currency manapochu. FIAT, fiat currency. Satoshi Nakamoto lekle ya pura Miguel duddu Miguel aska kanche ya government decision nimita Miguel vail sakal pura vachanajja ani Miguel duddu kashi aska malari मिगेल अशील दुड्डू कोणाके कोळू नज त्या मिगेल म्हणू. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक बँकांत तुमगेले दुड्डू दवरला रे त्या बँकांत आशिल्ल्यांक पुरो जाणां कळटा तुमगेले कितले दुड्डू आसा म्हणून. दुड्डू उण जाताना कळटा ही लॉस की म्हणून. दुड्डू चड जाताना कोण की मेल्ली की म्हणून घरकडेन लायक दुड्डू मेळ्ळा पळय आस्ती म्हणून. सो इट कॅन बी एनीथिंग. दे विल गेट टू नो. एनॉनिमिटी म्हणून. सो ही गॉट टू नो दॅट ह्या पुरा एनॉनिमिटी म्हाका जावंक जाल्यार हांव म्हगे ओन एक कसले कोरका म्हणून. सेंट्रल कसं असं स्ट्रक्चर ते डिसेंट्रल कोरका म्हणून. दिस गेव रायज टू cryptocurrency 2008-9 during that period. ताण एक रिसर्च पेपर बरयला. The best part is अनिके Satoshi Nakamoto कोण म्हणून कोणाक गोत्ता. They know that it is Satoshi, but nobody knows who is that guy. ताण एक रिसर्च पेपर बरयला. त्या पेपरान तू कसं एक ब्युटिफुल जावन बरयला म्हळ्यार ताणें आमी कशें ते ईमेल पेटयताच पळय. आतां हांव तुमकां एक ईमेल पेटोवंक जाल्यार मेल कसं आसका एक इनबॉक्स आसका, तुमगेले ईमेल एड्रेस आसका, तितले सेम कॉन्सेप्ट क्रिप्टो म्हणून ताणें केलें. क्रिप्टोन तू तुमगेले एक वॉलेट आसका आणि एक तुमगेले एड्रेस आसका म्हणून. तुमगेले एड्रेस तुम्ही विंगडा दिला रे
तानी तुमकां क्रिप्टो त्या एड्रेसा पेटो येता तुमगेला विंगडाल एड्रेस असला रे तुमगेला वॉलेटा दाखोवन तांकां पेटो येता वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट वॉलेट आनी एक एड्रेस विंगडाले वॉलेट आनी एड्रेस बट ताणें ते ब्युटिफूल खंय केलें म्हळ्यार KYC म्हणून कॉन्सेप्ट काडून उडयला ताणें आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी आतां एक बँक अकाउंट ओपन करता जाल्यार आधार कोडी पॅन कोडी पासपोर्ट कोडी इदू कोडी पूर निमितात nothing anybody can open one wallet so the wallet kodal म्हणून कोणाकय गोतना एड्रेस मात्र एक unless you tell हे एड्रेस वॉलेट मी गेला म्हणून सांगला if you don't tell nobody knows so anonymity number 1 number 2 आता you may be in US I may be in India I can send money seamlessly from India to US so the restrictions कसं असं that is gone third कितलकी कडन क्रिप्टो ATM म्हणून ओपन केला ओके सो तुम्ही त्या आता हंग तकून तुम्ही आता लास्ट मंथ आर्मेनिया म्हणून कंट्री चमकलो थंय वतना मस्त रोडार क्रिप्टो ATMs आसा जन कसं करता आसताची हंग तकून कसले दुड घेवन वचनाची डायरेक्टली थंय वचून ते क्रिप्टो ATM तकून विड्रॉ करताची करचिताची येताची सो दिस इज द थर्ड थिंग सो दॅट मीन्स तुमकां मोबिलिटी खंय गेल्यार तुमकां ते एक दुड्ड मेळची टायप फोर्थ हायली वॉलटाईल म्हळ्यार खंयचे वर्ल्डांतू एक इन्स्ट्रुमेंट फिनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट असनाची वेर $1 आशिल्ले $65,000 ते गेलेले रियल एस्टेट तशी एप्रिशिएट जायनी ना नेवर सो जनांक कळ्ळें कसं म्हळ्यार आमी दुड्डू म्युच्युअल फंडांतू जो कंचे बैंक अंतू FD अंतू इक्विटी कई घालचे बदलाक आमी क्रिप्टोंत घालारी एक महिने भितर डबल जाव चान्सेस असता सो दिस इज सम ऑफ द रिजन्स वाय क्रिप्टो केम इनटू एक्झिस्टन्स सो ते क्रिप्टो आयल केन्ना म्हळ्यार 2009 आता 2024 आता पुरो जनताचे विशय उलयता आसाची बट 2009 देखून आसता नंबर 1 and in the world there are already around 15,000 cryptos नमनमने क्रिप्टो ओके बट आमगेल घरकಡೆ आमगेल ड्रेस पुरा दवरचे कंचांतू कपट अंतू ते कपट आमी गोदरेज म्हणून सांगचे गोदरेज दवरून येता म्हणून इता म्हळ्यार द फर्स्ट कपट दॅट केम वॉज गोदरेज सिमिलरली द फर्स्ट क्रिप्टो दॅट केम इनटू द मार्केट ते बिटकॉइन ताका पुरो जनताका बिटकॉइन म्हणून आपयता आता क्रिप्टो करन्सी ताची मोल कशी आमी हें करचे त्या म्हळ्यार तुमी एक डॉलर रुपी कंपेर केल्यार ताका एक वॅल्यू म्हूण आसा त्याचे बिटकॉइनाक जो या क्रिप्टो करन्सीक वॅल्यू कशी आसता सो आता क्रिप्टोक वॅल्यू फर्स्टाक आसा म्हळ्यार क्रिप्टो इज अ वर्च्युअल रियल ना आता आमगेल रुपी जाल्यार आमगेल हातांत आसता डॉलर जाल्यार हातांत आसता आनी मशीन असं म्हणून गव्हर्मेंटा प्रिंट करता वच्चे जायना नोट्स इथं म्हळ्यार तितले गोल्ड रिझर्व्स आसका तितले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आसका सो देर आर सर्टन कंडिशन्स प्रिंटर असं म्हणून प्रिंट करता वच्चे नाही प्रिंट करता गेल्यार त्या कंट्री इकॉनॉमी इट विल गो टू यु नो टच द फ्लोर सो तशीची क्रिप्टोन कसं जाता म्हळ्यार देर इज नो गव्हर्निंग बॉडी सेंट्रल बॉडी म्हणून ना प्युअरली ऑन डिमांड अँड सप्लाय वर्क जाता सो चड डिमांड असल्यार ताका त्याची व्हॅल्यू चड जाता सप्लाय बेस्ड ऑन दॅट ओन असल्यार व्हॅल्यू चड जाता नंबर 1 सेकंड गव्हर्मेंट डिसिशन्स आर त्याची व्हॅल्यू वयर सकल वता फॉर एक्झाम्पल लास्ट टाइम एक न्यूज आयले इंडियान तू क्रिप्टो बॅन करताची म्हणून तर न्यूज आयल सत्तन त्याची व्हॅल्यू डाऊन जाली म्हळ्यार पुरो जाणांनी सेल केला सो सप्लाय चड जाला डिमांड उण जाली सो बेसिकली ऑन डिमांड अँड सप्लाय हाची व्हॅल्यू चड आनी वयर वचे आनी सिमिलर टू स्टॉक एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंजेस म्हूण आसता इंटरनेटार तुमी गेल्यार मस्त क्रिप्टो एक्सचेंज आसा वेर यू कॅन ट्रेड तुमी तुमगेले दुड्ड दिवन क्रिप्टो परचेस करीत जो तुमगेले क्रिप्टो असल्यार तुमी ते लिक्विडेट करून तुमगेले बँकाक डेपॉझिट करता सो सिमिलर टू खंयच्या तुमगेले स्टॉक एक्सचेंज म्हणकेची बट द ओनली थिंग हियर इज देर इज नो टँजिबल गुड कसले रियल जावन ना एव्हरीथिंग इज वर्च्युअल सो फाय कंप्लीट सिस्टम बिनी ऑफ जाल्यार तुमगेला कसले ना मुगेला अस म्हणूक येना ना म्हणूक येना सो इट गोज दॅट वे सो दॅट इज द ओनली ड्रॉबॅक एव्हरीथिंग इज वर्च्युअल अँड एव्हरीथिंग इज डिस्ट्रिब्युटेड म्हळ्यार एक सिंगल सर्वरान स्टोर जावन ना फॉर एक्झाम्पल तुमगेला एक क्रिप्टो आस म्हणल्यार वॉलेट मुगेला एक आस एकलेले आस
आम्ही पुरा जनाले वॉलेट्स कशी आसा तशी एक लेडजर म्हणून एक आसता आमगे सिस्टम आणतो त्या लेडजरांतू कोण कोणा कितले दुड्डू दिल्ला रिसीव केला म्हणून अपडेट जाऊन असता पासबुक अशी पासबुक म्हणकेची बट तुमगेला पासबुक मात्र नाही वर्ल्डात पुरा जनाला पासबुक असतं सो दॅट मीन्स आता एक हॅकरानं आता HDFC बँकांतू तागेले अकाउंट आसा म्हणल्याक खंय जो ताणें HDFC सर्वर हॅक करून तागेले अकाउंट 10,000 असता ते 10 लाख केल्यार ताणें इट इज इन द सिंगल सर्वर सो कोणाक कळना त्या हॅक जल्ला की ना म्हणून सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ही मे गेट अवे फ्रॉम इट इथं म्हणल्यार आमी कितले की बँकिंग अटॅक्स पळयला तांणी सर्वरा वचून ते दुडू उण करचे चड करचे त्या प्रकारचे आजी ताई बिटकॉइन कोणी वर्ल्डांत हॅक कर इथं म्हळ्यार एक सर्वरांतू ना इट इज देर इन एव्हरीबडी तू कितले जनाल सिस्टम वचून चेंज करता वता इट इज नॉट पॉसिबल सो देर फोर द कन्सेन्सस मेथड आस देखून आज इथे ते लेजर डिस्ट्रीब्युटेड लेजर टेक्नॉलॉजी ब्लॉकचेन म्हणटाची त्या ब्लॉकचेन आज इथे हॅक जायन ऑफकोर्स बिटकॉइन्स हॅक जाला कशें हॅक जाता म्हळ्यार तुमगेलो फोन आणतो त्या वॉलेट आसा हांव गुगल पळयता तुमगेलो युजर नेम पासवर्ड कसो ना म्हणून त्या आमगेलो फोन आणतो यूज लॉग इन कर न्हू तांतू अमाउंट सेंड कर दॅट आय कॅन डू बट तुमगेलो अकाउंट आणतो 10 रुपया आशिल्ले जागेर ते 10,000 करचे इट्स नॉट पॉसिबल सो दॅट इज वन ऑफ द रिझन्स people have faith इथं म्हळ्यार आता फॉर एक्झाम्पल मस्त कंट्रीज आणतो कसं केला म्हळ्यार गव्हर्नमेंट्सान अकाउंट्स ब्लॉक केला फ्रीज केला मस्त जनाले फ्रीज तुमका अकाउंटात दुड्ड असल्यार यू आर अनेबल टू ऍक्सेस इट बट तुमका ह्या एक अकाउंट फ्रीज करचे म्हणून कोणाक करूं जाय सो दॅट इज द रिझन मेनी ऑफ देम प्रेफर क्रिप्टो फॉर ऑल द प्रिवियस बेनिफिट्स हांव सांगिल्ले प्लस अति क्रिप्टो करेन्सी परचेस कोरका जाल्यार कसो कोरका मेनी वेज ऑफ परचेसिंग फर्स्ट इज हांव तुमकां सांगिल्लें म्हणजे एक्सचेंज त्या एक्सचेंजा दाखोवन तुम्ही दुड्डू दिवेत अँड यू विल गेट इट बॅक बट तांत एनॉनिमिटी आसना इथं म्हळ्यार तांकां कळटा तर तुमी दुड्डू दिवन घेतिल्ले म्हणून सो देर इज नो एनॉनिमिटी इन दिस फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इंटरनेट म्हणटना तांतू 3 लेयर असता एक सरफेस एक डीप एक डार्क सो डार्क वेब बांधतो मस्त जन असताची त्यांनी तुम कॉन्टॅक्ट करताची त्यांनी सांगताची तू म्हाका कॅश दी हांव तुका क्रिप्टो दिता सो दॅट वे क्रिप्टो कॅन बी डन थर्ड तुमगेले फ्रेंड्सा लागींची क्रिप्टो आशिल्ली हांकां कॅश दिवन यू कॅन टेक द क्रिप्टो फ्रॉम देम अँड द लास्ट ऑप्शन कसं म्हळ्यार मायनिंग म्हणून एक ऑप्शन आसा क्रिप्टो मायनिंग त्या एक कसं कॉन्सेप्ट म्हळ्यार आता हांव तुका एक बिटकॉइन दिल्यार आमगेले ट्रान्झॅक्शन व्हॅलिडेट करूंक ಸ್ವಲ್ಪ जन असताची तांकां आमी मायनर्स म्हणटाचे सो मायनर्सांक तांतून एक सान शेअर मेळटा आता हांव तुमकां दिलेलो दुडवान तो प्लस एक एक्स्ट्रा एक बोनस मेळटा तांकां सो तेजे निमित्त दे कॅन जनरेट न्यूअर क्रिप्टोज दिस इज हाऊ न्यू क्रिप्टो कम्स इनटू द मार्केट ऑल्सो म्हळ्यार प्रिंट करून आणव हांतो सो मायनिंग केल सतन एक नव क्रिप्टो कम्स टू लाईफ सो तशी दीज आर सम ऑफ द मेथड्स वेर जन कसं करता म्हळ्यार क्रिप्टो इधर तनी परचेस करताची जो माइन करताची दीज आर द ओनली 2 वेज अते क्रिप्टो फ्रॉड्स कशे जाता फ्रॉड कसला कोरका आणि इत कशे जाता म्हणून वय सो व्हेरी सिंपल कसं म्हळ्यार या क्रिप्टो करेन्सीचे कॉन्सेप्ट अर्थ करूकच म्हाका 1 महिना की लागला आय एम टॉकिंग अबाउट 2010-11 लाईक वी आर इन दॅट फील्ड ओनली सो म्हाका तेन्ना दाखवून कळला बट इट इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट सटोशी नाकामोटोन बरयलेलो पेपर अर्थ करूंक म्हाका 1 महिना लागला सो यू कॅन इमॅजिन तो कितलो ब्रिलियंट आसचा पुरो म्हणून सो आतां म्हाका एक 40% कळला म्हणून सांगू जाता क्रिप्टोचे 100% इम्पॉसिबल तुमकां you know 40 to 50%, but that is enough. The concept कशी वर्क जाता कसं नाही पुरा म्हणून अर्थ करू पुरो जन येताची दुड्ड आशिल्ल्यान गेल्या वचून निमगे ताची तुगेल्या 1 लाख आसता तू 1 लाख मागती हांव ते 2 लाख करून तुका 1 वार भितर दिता म्हणून अँड दे गिव यू तांणी कसं करता तुगेल्या 1 लाख घेवन तो तुका 2 लाख दिते 1 वार भितर तांणी कसं जाल्लें ह्युमन टेंडन्सी कशी आसता म्हळ्यार वी आर ऑलवेज ग्रीडी नुता त्या 2 लाख घेवन कोणी वचना तो कसं करता ನಾನು ನಾಳೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅದು 10 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೋ
तो वचून 5 लाख 10 लाख करून हांड दिता तो ही विल डू इट 10 लाख ताण तागे लायफान इतलो टाइम ताण वर्क केलेलो दुड्डू डबल एक वार भितर डबल जावचे पळोवन तो कसो करता म्हळ्यार तागेल्या फ्रेंड्स आले हांव गेले तागेले पूर जनांक दुड्डू घेवन 25 lakhs हांड दिता मनशाक 50 lakhs next week शुअर म्हणतो तो 25 lakhs घेवन डावन वतले ही विल नॉट पे दॅट मनी सो नंबर 1 फ्रॉड या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड म्हणून तंतु ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಜನ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತೂ ಸಿರ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ತಾ ಚಿತ್ತ ಮಳಾರಿ ತನ್ನ एक ऍप केला तसं लेची त्या ऍपान दिसता तुमगेल दुड्डू डबल जावचे ट्रिपल जावचे पुरा सो त्या पळोवन तांणी सांगताची ओ मिगेल डबल जाल्ले म्हणून तांणी आनीक इन्वेस्ट करताची आनी तांणी एक तांणी लॉक इन पिरियड म्हणून घालताची 50 days ते तू काडू जायना तश पुरा यू नो दे नो सायकोलॉजिकली तांणी लायकून खेळताची सो तांणी कसं करता म्हळ्यार मस्त जन असल इन्वेस्टमेंट कोरून दे लूज मनी फर्स्ट सेकंड देर आर 2 types ऑफ पीपल एकलो म्हाका पुरो गोत असो म्हणून आनी एकलो म्हाका कसले गोत ना म्हणून पुरो गोत आशिल्लो बारी डेंजरस इथं म्हळ्यार तो कसो करता तोच एक वॉलेट ओपन करता आनी काही न्यू समजून असतो तो बिटकॉइन आतां आय थिंक इट्स अबाउट $65,000 की आय डोंट नो $100,000 नेक्स्ट मंथ जत्ता म्हणून तो तागेलें घर पुरा आस्ती पुरा अडव दवरून परचेस करता एंड कोणाकय प्रेडिक्ट करू जायना हें कसं ना म्हणून सडन 65,000 आशिल्ले 20,000 गेलो सो दॅट इज अनदर थिंग इथं म्हळ्यार अनेकल्यान आयकून इन्वेस्ट केलेलो हा सो देर आर मेनी वेज वेर वन कॅन बिकम अ फ्रॉड एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार पॉन्झी म्हळ्यार आता मस्त जन म्हाका मेसेज करताची एस्पेशली गर्ल्स तांणी मेसेज करून चंद कोण उलोवचें कळ्ळें हांव लेक्चर इतली प्रीती खंय दुकान आयली मेगेल वयरी म्हणून मागीर तो मेसेज स्लोली हाऊ आर यू डिड यू हॅव युअर लंच डिड यू स्लीप वेल येस्टरडे तसले पुरो क्वेश्चन्स अब्बा कसो प्रीती अप म्हणून मागीर नेक्स्ट कसं म्हळ्यार तांगेले आमगेले एक स्कीम आसा त्या स्किमांत तूं एक 25,000 इन्वेस्ट करका आनी तूं कोण जे तर तुगेले अंडर 2 जनांक तुवें 25,000 इन्वेस्ट करका तांगेले 5,000 तुका मेळटा लेफ्ट लेग राइट लेग तांणी सकल एक 2 जनांन ಕೆಲಸ ತಂತು 5,555 20,000 ಸೊ 2 ಲೆವೆಲ್ भितर तुगेल इन्वेस्टमेंट आयिल्ले थंय देखून सकल वच्चे पूरा तुका प्रॉफिट सो मेनी ऑफ देम इवन दो दे नो दैट या फ्रॉड टू गुड टू बी ट्रू एक सेकंड इतल चंद चिल्लेन म्हाका मेसेज केला म्हाका एक 25,000 गेल्यार वच्चे म्हणून तसले इन्वेस्ट करतले कितले की जन आसाचे सो दॅट इज वन मोर थिंग एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स आता मी फेसबुक करसल पॅड पळयताची लायक फिल्म स्टार्स पुरा एक रमी सर्कल या सर्कल त्या सर्कल तसले यू नो ऍड्स कम नो तसले क्रिप्टोचे ऍड्स येता नमनमने बट तांणी क्लियर जावन सांगतात तो इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्टेड म्हणून बट जल्लार एजन कसं करता म्हळ्यार तो ऋतिक रोशनान येवन सांगला सलमान खानान सांगला हांव इन्वेस्ट करता म्हणून सो दे विल इन्वेस्ट इट एंड देन दे विल लूज द मनी ಅತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಟ್ಟು ಹೇಳ್ಚೆ ಯಾ ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ओके या ग्रे एरिया म्हणून येता देर इज नो लीगल एंड इल्लीगल इथं म्हळ्यार लीगल म्हणून जाल्यार इट हॅज टू बी रेग्युलेटेड इट इज नॉट रेग्युलेटेड मार्केट बट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान कसं म्हळ्यार पयली लास्ट टाइम कोणकोणाले क्रिप्टो करन्सी असता तांणी पुरा त्या प्रॉफिटार 30% टॅक्स आणि 1% TDS 31% तुम्ही दिवन या करका ना तुमगेले IT ऍक्शन घेता म्हणून सो मस्त जनांना दिल्ला मस्त जनांना दिनी एक फर्स्ट सेकंड तांणी कसं केलं म्हळ्यार या क्रिप्टो करन्सी मस्त ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स आशिल्ले ते पुरो बॅन केला बंद केला वय सो जल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन करता असताची सो इट्स अ ग्रे एरिया म्हणून येता इथं म्हळ्यार गव्हर्नमेंट कसले रेस्पॉन्सिबिलिटी घेना तांचे बट प्रॉफिट आयिल्लांतू टॅक्स भरका म्हणून सांगता असताची बट इफ यू आस्क मी वेदर इट लीगल ऑर इल्लीगल स्टील अ ग्रे एरिया आता इंडिया अंत या क्रिप्टो करन्सी बॅन केला म्हणटाची प्लॅटफॉर्म्स बॅन केला सो मस्त प्लॅटफॉर्म्स आशिल्ले ते पुरा तांणी बॅन केला ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स पुरा बट क्रिप्टो पीपल आर स्टील एक्सेसिंग वे एंड अनेक कसं म्हळ्यार ते बॅन करू जायना ते इथं म्हळ्यार इथं डिसेंट्रलाइज सिस्टम सो नंबर 1 एंड नंबर 2 या अंतेक लायक एक स्टोरी आसा रियल स्टोरी एकलो जोर बूक जातना ताणें कसं केलं म्हळ्यार पापा जोन्स म्हणून एक पिझ्झा अंगडी आसा ते अंगडी वचून
ताका सांगले की 2010 ना जल्ल काणी अप्रॉक्सिमेटली मोर 1 or 2 years. सो ते वचून सांगले की म्हाका दोनी पिझ्झा जाय म्हणून. पिझ्झाक $20 जाता म्हणले की हांव म्हळें की म्हगेले $20 ना म्हाका जोर बूक जाला बट हांव तुका बिटकॉइन दिता म्हळें की जस्ट इमॅजिन आत्ता मस्त जाणां बिटकॉइन कसं म्हणून गोत्ता 2010 तू बिटकॉइन दिता म्हळें की हय जायत म्हळ्यार ताका बेजार दिसलें की म्हळ्यार बुकेर आयला न्हू जायत दी म्हळें की 2 पिझ्झाक ताणें 10,000 बिटकॉइन्स दिले. 10,000. 1 Bitcoin is about 35 lakhs. Okay, so 35 lakhs into 10,000 kare. Kitla mon. But that time it was not even worth 1 rupee. Because value नाशिल Bitcoin. But ताण सांगला की हाजी व्हॅल्यू कंडा पण चड जाता तू दवरता म्हण. आनी दवरल की हो पिझ्झा घेवन चमकल की 5 की 6 वर्सांना त्या बिटकॉइन व्हॅल्यू सडन वतना या पिझ्झा चक्का उडगजल की ओ मिगेला ते अस ना म्हण ताण घरा वचून ते वॉलेट ओपन करतना पासवर्ड विसरला. सो पासवर्ड विसरलेलं मनुष्यानं 1 पटी 2 पटी 3 पटी 9 पटी 10 पटी पासवर्ड घालताना अकाउंट गॉट डिलीटेड. सो क्रिप्टो वॉलेट कशी वर्क जाता म्हळ्यार 9 पटी पासवर्ड करेक्ट घालयत 10 पटी रॉंग घाल्यार ते गेले. सो कितलकी जनाले हार्ड अंड एक्चुअल क्रिप्टो आशिल्ले अकाउंट्साची डिलीट जाला. 1. सेकंड मस्त जन कपल्साची तांगेले इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्पाउसाले शेअर करनाचे. सो फॉर एक्झाम्पल बामणाले एक 10 बिटकॉइन असल्यार तो तागेले बायले सांगून आसना एक दीस मरतो तो तान मरतना बायलेक ते क्रिप्टो आस म्हणून गोता तागेले. सो दॅट इज गॉन. कोणाके एक्सेस करू जायना ते इता म्हळ्यार तंतू आमगे नॉमिनी म्हणके कॉन्सेप्ट ना. आता बँकात जाल्यार एक FD असल्यार नॉमिनी वचून ते ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡಿ म्हणून तान वरयता and you can't do all that. So that's a problem. इतले वेळू क्रिप्टो करन्सी फ्रॉडा विषय या क्रिप्टो फ्रॉडा विषयारी ममका लिकलीक जावन व्याख्या दिलेले डॉक्टर अनंत प्रभू हांकां धन्यवाद. इथे मला भारी कष्टकर आशिल्ली एक संगती आहे अर्थ कोण घेवचे ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आशिल्ले. एक रिक्वेस्ट पुरो जाना कसं म्हळ्यार दयकोन तंद इन्वेस्ट कोर नाकाच ಇದು म्हळ्यार हांव आजी तय इन्वेस्ट करनी तंतू आनी आय एम टेलिंग ओपन एअर आय हॅव नेवर इन्वेस्टेड एक क्रिप्टो इन आमी गेला आनी जव तितले तंतू इन्वेस्ट कोर नाकाची अनलेस यू फील दॅट ना म्हाका जत्ता म्हणून बट म्हाका धैर्य ना तंद इन्वेस्ट करूंक जाव तितले देर आर अदर फिनान्शियल लीगल मीडियम्स आसा म्युच्युअल फंडाचे पुरो ट्रेड फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स देर आर सो मेनी ऑफ देम तंतू कराची. बट क्रिप्टो दाखवून दूर असचे बेटर. इथे म्हळ्यार गव्हर्नमेंट कॅन एनी डे बॅन म्हणून करू जाता आनी इल्लीगल या कंट्रीन तू म्हण केल्यार मागीर तुम्ही इन्वेस्ट केलेले गेल्ले. सो जाव तितले स्टे अवे फ्रॉम दिस. तशीची आमगेल सर्व वीक्षकांक हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.